सांगिल्लें की BJPन कितले प्रयत्न जरी केले की लोकां भितर एक कन्फ्युजनाचे माहोल क्रिएट करपाचो प्रयत्न केला ते सक्सेसफूल जावचे ना. काल आमचे जनरल सेक्रेटरी ऑर्गनायझेशन KC वेणुगोपालजीन आमकां सगळ्यांक दिल्ली आपयल्ले रिगार्डींग वोटर चोरी कॅम्पेन रिव्यू घेवपाक कशें चल्लां आनी अपकमींग ZP इलेक्शन जी आसा ताजी तयारी आनी ताजेर कशें मुखार वचपाचें आनी ऑर्गनायझेशन रिलेटेड मॅटर्स ही सगळें डिस्कशन जालां. आमचे इंचार्ज श्री माणिकराव ठाकरे जी आशिल्ले, सेक्रेटरी इंचार्ज डॉक्टर अंजली निंबाळकर आशिल्ली, आमचे CWCचे मेंबर गिरीश चोडणकर आशिल्ले, CLP आशिल्लो आनी आमदार आनी खासदार सगळे मेळून आमी काल डिस्कशन केलां. सो आय थिंक BJPन फोकस करचे तांचे पॉलिटिक्साचेर आनी काँग्रेसीच्या ऑर्गनायझेशन काँग्रेसीन कितें चल्लां म्हाका दिसता तातूंत तांकां लक्ष घालपाची गरज ना. पूण जी अशें आयलें की सगळेच जाण थंय गेल्ले आसात, 3 आमदार, 1 MP, मागीर ऑब्जर्वर, सो खंय तरी तुमची जी फाटल्या दिसांनी इश्यू चालू आसले तेज्या खातीरूच जावं शकता अशें. म्हाका दिसता आमचे इंचार्ज जेन्ना गोंया आयिल्ले तेन्ना इंचार्जानूच तुमकां सांगलां की हो विशय BJPन भायर काडला आनी दीस इज अ रुमर, दीस इज अ अफवा म्हणून. सो म्हाका दिसता ज्या गोश्टीक तथ्य ना ताजेर उलोवन ताजेर भाश्य करून म्हाका दिसता कांय अर्थ ना. काँग्रेस पार्टी इज सिरियस फॉर द अपकमींग ZP इलेक्शन जी फुडल्या वर्सा म्युनिसिपालिटी इलेक्शन्स आसा विच आर नॉट ऑन पार्टी लायन बट देन स्टील वी वील ट्राय टू पूट अवर पॅनल्स आनी जे असेंब्ली इलेक्शन येता हाजेर कशा पद्दतीन आमी मुखार वचपाचें, वॉट आर द करंट पॉलिटिकल डायनामिक्स ऑफ द स्टेट ऑफ गोवा, दीस वी हॅव ऑल डिस्कस्ड. So there is a no change in the लिडरशीप. leadership. अरे सध्या हांव प्रेसिडेंट आसा सध्या आनी सध्या म्हळ्यार गोंयचो काँग्रेसीचो प्रेसिडेंट मरे हांव. म्हाका जाल्यार बाबा असलें कांय डिस्कशन हाजेर म्हजे कडेन तरी कोणें केल्लें ना. सो म्हाका दिसता असले रुमर्स परत परत ते घालून कांय अर्थ ना. लेट्स कॉन्सन्ट्रेट ऑन द रियल इश्यूज ऑफ गोवा. ज्या पद्दतीन आज गोंयांत लॉ अँड ऑर्डर कॉलेप्स जाला, आज रस्त्यार एक गोंयकार मरता. सो ऑल दीज इश्यूज वी हॅव टू फोकस आनी लेट्स नॉट ट्राय टू डायवर्ट द अटेन्शन. आज प्रायम फोकस आसा की BJPचे जे लोक विटल्या हांकां आज हें सगळें लोकां मुखार कशें हाडप. दीस इज ऑल अवर प्रायम मोटीव. आणि न्ही आमच्या इंचार्जान पयर सांगलां की स्टेट लिडरशीप आमचे जे सगळे सिनियर लिडर्स आसा हाजेर बसून योग्य टायमाचेर जेन्ना इलेक्शनां येतलीं आनी जेन्ना लोकांचो आमकां एक फिडबॅक येतलो, आय थिंक बेसीस दॅट फिडबॅक वी वील पूट इट टू अवर हायकमांड एन एप्रोप्रिएट डिसिजन वील बी टेकन ऑन दॅट. So Congress is ready for the alliance. आय थिंक आमच्या इंचार्जान पयर क्लियर केलां मरे की जर तर कोणाकूय दिसता की अलायन्स करचें, आय थिंक तांणी आपली भुमिका पयली स्पश्ट करची, देन वी वील थिंक ऑन इट. सो वेन आवर इंचार्ज इज ऑलरेडी स्पोकन ऑन इट ताजेर परत आनी हांवें ताजेर भाश्य करप म्हाका दिसता योग्य न्ही. सद्या एवरी पॉलिटिकल पार्टी इज ट्रायंग टू स्ट्रेंथन देयर ऑर्गनायझेशन बिकॉज द इलेक्शन्स आर कमिंग. सो आय थिंक एवरीबडी इज डुईंग दॅट आनी एट द एप्रोप्रिएट टायम जेन्ना इलेक्शन येतलें तेन्ना वी वील टेक द रायट कॉल.